हांवें सांगलां मरे काल आमकां मेळ्ळी ती कविता कवी संमेलन पळय डिमांड्स म्हणल्यार कवी संमेलन न्ही कविता सांगप आनी ते पचप अशें जायना. इन द सेंटर ऑफ दीस इश्यू इज अ मॅसीव स्कॅम आनी लोकांनी पळयलां की 70-75 कोटी रुपया मोडून पसून जे कितें पयशे मोडिल्ले ज्या कामा खातीर पयशे मोडिल्ले ते सार्थक जावंक ना. ते कोसळटा, उदक भितर येता, सावंड सिस्टम सारको ना, अशे 1000 कंप्लेनी आहा. पब्लीक जे स्टेज एक्टर्स आहा ते पयलेंदा स्टेज सारकी ना म्हणून सांगपाक एजिटेट करपाक लागले. दीस इज द फर्स्ट टायम. सो इतलें आसून सरकार तांकां कन्सिडर करपाक तयार ना और आयकुपाक तयार ना. म्हाका दिसता वायट. कला अकादमी म्हणजे डिस्कशन जावं डिस्कशन जालें. अरे इतले आमी उलयले ताजेर तो उत्तर मेळ्ळी एक कविता. कविता इज नॉट एन आन्सर. हाव कॅन कविता बी एन आन्सर? तुवें उत्तर दिवंक जाय न्ही रे. प्रश्न पळय इवन GMRचेर कितें जावं मुखेलमंत्र्याक तें वालोर की ताणें उत्तर म्हाका दिलें आनी एक्सपोज जालो, पूण उत्तर तरी दिवंक जाय न्ही रे.